राज्यात लोकसभा वेंचणुकांच्या दोन्ही सिटां खातीर मंगळारा 75.20% मतदान जालें. उत्तर गोंयांत 76.54% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 73.90% मतदान जालें. लोकसभा वेंचणुका खातीर राज्यांत 11,79,644 मतदारांची नोंद जाल्ली. हातूंतले सुमार 25% म्हळ्यार 2.96 लाख मतदारांनी मतदान केल्लें ना हें आंकडे पळोवन स्पश्ट जाता. दोन्ही मतदारसंघांनी मेळून 16 उमेदवार वेंचणुकेंत देंविल्ले. ह्या 16 उमेदवारांचो फुडार ईव्हीएमांत नोंद जाल्लो आसा. 4 जुनाक हाचो निकाल लागतलो. उत्तर गोंयच्यान भाजपाचो श्रीपाद नायक, काँग्रेसीचो रमाकांत खलप, आरजेपीचो मनोज परब, बहुजन समाज पक्षाच्या वतीन मिलन वांयगणकार, अखिल भारतीय परिवार पार्टीच्या वतीन सकाराम नायक तशेंच अपक्ष उमेदवार थॉमस आगुस्तीन फेर्नांडीस, ॲडव्होकेट विशाल नायक आनी शकील जमाल शेख वेंचणूक रिंगणांत देंविल्ले. जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान भाजपाच्या वतीन पल्लवी डेंपो, काँग्रेसीच्या वतीन कॅप्टन विर्यातो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वतीन रुबर्ट पेरेरा, बहुजन समाज पार्टीच्या वतीन डॉ. श्वेता गांवकर, करप्शन एबॉल्युशन पार्टीच्या वतीन हरिश्चंद्र नायक, अपक्ष उमेदवार दीपकुमार मापारी, एलेक्सी फेर्नांडीस आनी डॉ. कालिदास वांयगणकर वेंचणूक रिंगणांत देंविल्ले. राज्यभर सगळ्या मतदार केंद्रांचेर शांततायेन मतदान जालें. मतदान केंद्राचेर दिव्यांगां खातीर साधन सुविधा तयार केल्ल्यो. तशेंच वाडटी गरमी पळोवन पिवपाक दिवपाची सोय मतदान केंद्राचेर केल्ली. मजगतीं लोकसभा वेंचणुकेंत सांगे विधानसभा मतदारसंघांतल्यान नेत्रावळी ग्रामपंचायतींतल्या साळजिणी बूथ नंबर 43चेर 100% मतदान जालें. गांवांतल्या भागांतल्यान मतदानाक म्हत्व दिवन अशे तरेन मतदान जावप ही खरीच तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. नदर मारुया राज्यभर जाल्ल्या मतदानाच्या टक्केवारीचेर. मांद्र्या 77.5, पेडण्यां 76.5, दिवचले 82, थिवी 75, म्हापशां 74, शिवोले 75.66, साळगांवां 73.5, कळंगूट 73.92, पर्वरे 72.75, हळदोण्या 73, पणजे 67.26, ताळगांवां 71.48, सांताक्रूज 71.5, सांतांद्रे 68.62, कुमारजुव्यां 73, मयां 83.55, साखळे 86.5, पर्यां 87.11, वाळपय 82.97, प्रियोळ 78.5, फोण्या 75.64, शिरोड्या 77.2, मडकय 77.17, मुरगांवां 74.1, वास्को 67.1, दाबोळे 71.15, कुट्टाळे 72.16, नुव्या 70.77, कुडतरी 71.5, फातोड्ड्या 72, मडगांवां 73.64, बाणावले 68.49, नावेले 71.53, कुंकळे 72, वेळी 69, केप्यां 78, कुडचडे 77, सावड्डे 79.98, सांगे 82.22 आनी काणकोणां 78.52% मतदान जालां. पर्ये वाळपय साखळे भागात उमेदीन मतदान जालां. पर्यांत सगळ्यांत चड 88.11% मतदान जालां. त्या उपरांत साखळेंत 86.5% मतदान जालां. जाल्यार वाळपयत 82.97% मतदान जालां. आतां कोल खंयचे वटेन लागतलो 4 जुनाक सगळें चित्र स्पश्ट जातलें.